सत्तरी वो सैमान नटिल्लो वाठार, वाळपय सत्तरीची बाजारपेठ। वाळपयच्यान 10 गांव 6 किलोमिटरांचेर। समाज बदल्लो, सुशिक्षीत जालो, नवे वैजकी तंत्रज्ञान आनी डिग्री वाल्या दोतोरांक आपणावंक लागलो। तरी गांवांनी अजून कांय जुन्यो पूण लोकांचे विश्वासाच्यो परंपरा आसात। आदल्या तेंपार गांवांत एक वैजीण आसताली, धाव्यां अजून तशी एक वैजीण आसा। ही 65 वर्सांची यमुना शाणू राणे। सगळे सत्तरीत ती मंत्री म्हूण फामाद। मंत्री हे नांव तिका विश्वजीत राणे मंत्री जाले उपरांत पडलां। यमुना ल्हान भुरग्यांक घोशांचेर वखदां दिता, मुतखडो सटयेचेरूय वखदपाणी करता। यमुना गांवांत रानांनी भोंवन गांवठी वखदां एकठांय करता। यमुनाच्या वखदान हमखास गुण येता। यमुना आतां जाणटी जाली तरी तिणें रानांत भोंवन वखदां लागीं करप आनी ती लोकांक दिवप बंद केल्लें ना। प्रोफेशनल दोतोरां सारकी तिची फी ना। लोक कितें दिता ताचेर ती समाधानी। मी कोर्स असो शिकत ना, तुमची उमेद आसा तुम्ही करपाचो। माझा एक झील आतां गेला तो येव आनी व्हडल्याक तिगां एक चेडून भगवान चेडे, नानग्याक दोगां चेडूं एक चेडो। तुम्ही आता जाणटी जाली काय न्हू, सो तुम्ही आता ती कोणाक सांगतले? तुमच्या माझ्या चेड्याक बी सांगपाचें। माझे चेडे ते अजून सांगना, सांगपाचें आसा। सांगना कोणाकच सांग। सगळ्याक रानांक गावता ती वकाक बसता ती वयता। अगदी सकाळी सकाळी सांजचे म्हणून जाय तेन्ना हाडून ती वखदां मी सारकी तयार करून ठेयता। ती एकदां जाय तेन्नाच हाडूंक वचना। मी सांगना कोणाकच सांगना, तेंची खुशी दुनियाची। एक म्हाजे देवाक फळ ते पयलींचे आसात न्हू, ते म्हणजे वखद पारूंक जाय न्हू। अशें काही 200 रुपये कोण दितात, ते काही 50 दिवन 200। तुझी स्वताची मागणी अशी काय ना 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 ना। यमुनाचे पुताक आवयचो अभिमान। तो म्हणटा ताच्या आवयच्या कार्याची सरकारान दखल घेवंक जाय, तिचो सन्मान जावंक जाय। म्हाजे आतां ही खूब वर्सांनी वखदां दिता, मोठ्या मोठ्या रानांत वयता, वखदां हाडटा आनी हे सत्तरीभर सगळे लोक वखदां व्हरोंक येता आनी तांकां वखदां बरीं पारता। तेन्ना अशेच लोक येवचे आनी अशेंच काही तरी तेजे हातभार लागचो लोकांक, अशें म्हाका दिसता। 30 ते 35 वर्सां ती आतां वर्सां वखदां दिता लोकांक। हेज्या फुडें काही तरी तिका कोणचे हातून काही तरी बरो सत्कार काय जावचो अशें म्हाका दिसता। वाळपय सत्तरीत यमुनान ही पूर्वापार परंपरा अजून तिगोवन दवरल्या। गोंयांत कितल्याशाच गांवांनी अजुनूय कांय वैदू आनी वैजणी आसात। कामीण, मुतखड्या सारकेल्या दुयेंसांचेर अजुनूय लोकांक ॲलोपथीच्या वखदां परस गांवठी वखदांचेर विस्वास। एके वटेन नवनवे वैजकी तंत्रज्ञान, मोठमोठ्यो देश विदेशी सुपर स्पेशालिटी डिग्री घेतिल्लो दोतोर, तांच्यो शेकड्यांनी फी आनी तांचे वखदां पाण्याचे खर्चाक उणें पडपी मोठमोठी हेल्थ इन्शुरन्स। ह्या युगांतूय फक्त श्रद्धेच्या बळग्यार लोकांची सेवा म्हूण गुणकारी गांवठी वखदपाणी करपी हे वैदू आनी वैजणी एका वटेन। लोक दिता त्या पयशांनी समाधानी जावपी हे गांवठी दोतोर अजुनूय लोकांक ते खातीरूच आपले आनी विश्वासाचे दिसतात। ते श्रद्धेचेरूच तांच्या वखदाचो गुणूय पडटा। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार।